बुधवारा कुडचड्या पोलीस स्टेशना लागसार एक भिरांकूळ अपघात घडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कार चालक सोऱ्याच्या गुळेत आशिल्ल्यान ताणें भर वेगान गाडी हाडून 3 पार्क केल्ल्यो दुचाकी उडयल्यो। तशेंच फुडें वचून एका मनशाक गाडी मोखली आनी एके बायलेकूय नेटान धपको दिलो। कुडचड्या पुलिसांनी कार चालकाक अटक केल्या। हांव फुटपाथे वेल्यान चलत जालो हो भुरगो ड्रिंक केले कडेन आसा म्हाज्या हातीक मोकलो आनी पेटत येयलो राव म्हळ्यार रावलो ना फुडें येवन तेणें लोकां स्कुटरी उडयल्यो आनी बायल मनशेर तेणें डॅश केली आनी मागीर ब्लॉक जावन तो उरलो। पुलिसाक फोन केला तुम्ही? पुलिसांक फोन केलो मागीर पुलीस येतकीर आतां पुलिसांनी हें केलां सगळें ट्रॅफीक बी क्लियर केलां। हांव आसा कुडचड्यार पोलीस स्टेशनार आनी हांगा पोलीस स्टेशनाच्या 21 मिटरार एक घटना घडली। एर्टिगा कार जी 3 स्कुटरी खंय तरी पार्क केल्यो त्यो वडयत येयली आनी ते खातीर जे स्थानीक लोक आसलेले तेणी हाडले। स्थानीक लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणाक जे बाजाराक लोक आसले तेंच्या म्हणण्या प्रमाणाक तो रफ ड्रायव्हिंग करीत येयलो आनी खंय तरी पिल्लो आसलेलो आनी त्या खातीर ते चलत येताले लोक तेच्या हातीक खंय तरी डॅमेज जाल्ले आसा, तशेंच स्कुटरीकूय डॅमेज जाल्ले आसा आनी तो स्वता जावन तो जो ड्रायव्हर आसलो संकल्प नायक म्हणून तो स्वता जावन पोलीस स्टेशनार येयलो आनी मागीर पुलिसांनी ताका ताब्यांत घेतलेलो आसा। तशेंच लोकांनी म्हणलां की अशें समज जाता जाल्यार खंय तरी हें डेंजरस आसा आनी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय। गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर।